आणि के येणीवे हाव खंय वेळ दत्की म्हूण धांवन धांवना येयली. यप्पा कितले वेळ की हिका. हांव तशी पद्मका थंय काम थंय सोडून धांवन धांवना येयली आणि के ही येणी हीन कितले वेळा येवच की आमी कितले वेळा वॉकिंगा वच्ची की आणि घरा वचून बाकी कामस हिक्क तशिवे पूरा काम हिगेल बम्मण कोण दवरता. आमगे थैवे रामचंद्र काम ಕೊಚ್ಚು ವಚ್ಚೋ एक ग्लास उदक एकाण पी नथी त्यावे बसील कडेन तू हांव हाण दिव का. तुमगेल घरांत मात्र न्ही गो गीता. आमगेल घरांत तेंची हणे बरप. मिगेल मायंक प्रायदल्ला म्हणदल्ले मिगेल बम्मणू ದೊಡ್ಡತಲ್ ದಾರ್ಲೋ म्हणदल्ले चेडू वनिके स्कूला आनी कॉलेजा वत्तती म्हणदल्ले. हांव एक घरांत बिट्टी पडल्या पळे सकाळ चाकरी करतना मिगेल जीव हंगा कसन सांगचे सांगून प्रयोजन ना सोडी सांगनशी उपाय ना. मन एकचूर हगूर दवकनवे तशें एकचूर सांगचे नित्य तेंची त्या कसे की गादस पळे इत्य सुन्ने उडता नित्यान तुले द्याड म्हणून तशी ಇದಲ್ಲ गो. आमगेल तसल बायल मनशल हणे बरप इतलेंची ही अनिके पत्त ना बा. शंकरन काय तिका मेकअप करता बसला की म्हणून. तो शंकर भावजी एक नमनेच नवे थू इतले खप्पू धरल म्हणून म्हाका गोत नासिले. पयर कसं धरले दाळी टायप्र केल्ले बण्णा घालच्या म्हण पळयता हिंगुचिके उणीदಲ್ಲ दाळीता चिके चढते हिंग दवकनवे आणि अंगडी वचून हाड तितले टाइम ना म्हणले उमक ते वचून बागील बेल केले. शंकर भावजी बागील काढलं उमक नावे म्हळे. मिगेल उम्म घरांत ना गो उम्म नाशी म्हाका बेजार म्हणल्या बेजारू तू भितर लोखी म्हाका एक मन जाले. थू तुझ्या म्हण मनांत लेखून गंडी पाय दिवन धांवन येयल हांव. थू असल हप्पू धरलो तो. तू चूकी लेखला गो गीता. शंकरन तसल न्ही चांग मनीशू ताका बायल म्हळ्यार जिवा गांठी. तीन चिक्की दोळ आडदलरी ताका तडसून घेवचे दायना खंय. उमाक एक एक पंता कर दिसता म्हण तसिली. ताका सदल म्हळ्यारी पूडताणे म्हळ्यारी तगल प्राय कालरी बँका कामाक अप्लाय करता असेल खंय. काम मेळ्ळी असेल के सुमार 5-6 महिने अप्लाय कोण ताका बेजार लागील के. एक पण तशीची अप्लाय केले दिसूची हिगेल जाता येईल खंय. हिगेल जाता येईल दिवसू ताका काम मेळ्ळे खंय. तश दावನು ತಗಲೆ ಆನಮ್ಮನ ಈ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಚೆಲ್ಲಿ पळत बरी जाता ಕೈಲೆಕ इतले बदलावणदಲ್ಲ आणि ती हे घराक सून दावना इल्लरी आमगेल जीवन भारी उन्नत मट्टाक वता अशी तशी मेळके. हे शंकरಣ್ಣ ಕೈ वई म्हूण दिसले. ಹೊರಡಿದ್ದಲ್ವೇ बँका काम मेळ मागिरी गांव भोंका पळे ते पूर्ती आनಮ್ಮಕ್ಕ बायलेक चरडवांक पुरा ಹೊರಚದಾಯನ म्हूण सांगून तो एकलो ची बोंत असतसिलो ही हंगा घरांत असतसिली. तगल मनान कसने मिगेल बायलेन आनಮ್ಮಕ್ಕ चरडवांक पळोवंक घेवच्याक भारी कष्ट भोगतस म्हणून. हीन माय माव पळोवंक घेतिल ना माय मावन हिक पळोवंक घेतिले म्हळ्यार ही नाईल कुडले चांगदल म्हण एक मना गेलेल की ಮತ್ತೆ बस करूंक घेतिले. आनी आमगेल उमा कश म्हळ्यारी फोन इल्वे नाना फोन म्हणलेकील हांवें. हां उमकल बग म्हाका गोत्तस बा जिवान थोरी कामन चोरी उतरांत मात्र भारी जोरी. हे बायलमेश दोगजण भारी जोर असती मागशीच्यान अशी नाकदल प्रभू उलयतती येदच्यान मात्र चंदकोन हसून कोरून आतवटू वॉकिंगा वतती म्हूण आलोचन करतसत्वे. आमगेल उमकल ಒಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ करचे कितले कष्ट म्हणू तुम्ही पळय येती. हो तुम्ही दोगजण हांग रबन पंचादी करतसत्वे आमगेल घराला गेवी येतसील मो. पंचादी कसने करता रब्बन इत्ता बा आम्ही अत्तितले आयलींती घरांत कामच नवे सकाळी तन्नी केचे कोयरो सिताडे प्रकोर्न आयलींती आता नी वचून तन्नी पिऊन मागीर आनी बाकी काम कोरका. तुक्कदला तश प्रकसने ना नवे. हां घरांत सल कसने काम ना गो आशमी दोगजण नवे आमकां व्हड काम म्हळ्यार रांदप करचेची आनी सगळो दीस कसने पण रांदप करता असतात गो. म्हाका खावची म्हळ्यार प्रिती रांदप करची नज्जा आणि हानी
ती तशीची आयदन घासूचे आणि वॉशिंग मशीन तो अंगल घालचे कडे सुकोचे ಸ್ವಲ್ಪ तन्नी करतती हा कोयर काढचे पुसूचे हा इतलेच गो आणि खई पुणी कसने क्लीनिंग करचे कावे करनी म्हणरी खल्ले जिरकाय पडे हा उलयता रबलरी आणि के वेळ दत्ता वचा तुगेल तितले जोर जोरान ಹೆಜ್ಜೆ घालू दाळ नको मका चिके हगुर वसा नाही गो उमा कल सुद्दी नामो हे बायल मनशे हंग रबून सोडल्यामो कसंदला तुका ये उमा थईन पळ पद्मका पुणसारूक पळे तलाव दुकून मूळते म्हणल्यावर इकडकी पूर्ण भोरून गेला पुळपंता हजेक कडगी हಳ್ಳल हन्नी ಕೊದ್ದೆಲ್ ಕೆಲೆಲೆ ಕೊಸರು ಚಿದಲೆಲ್ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಮಕ್ಕಂತ ತೆಪ್ಪಳನ್ ತೊಂಡ ಉದ್ದ ತಡ್ಸುಚೆ ದತ್ತನ ವಚಾ ವಚಾ घरा वचा तुझून हंग कापून हाडता 2 कडगी पुणी दाव का मग फाय परबेक तुम कोणाक दाय जाल्यार सांगती मी बम्मून कान दितती हांव सांगला त्यांनी खंयचे दाय ना म्हण सांगनाती वचा वाकिंग आहे नाका कसने नाका इतल दूर केल्ले मे वचा अम्मी अमगेल खतीरी वाकिंग केनी तुमका तुगल बमणन मिगेल बमणन लग रिक्वेस्ट कोण घेतील के अमगेल उमाले तूक चढदल्ला दत्तवळे गंटी दुखी पय्य दुखी म्हणतसता ती केकलेकाची वाकिंग पेटोच्या दायना चिक्की तुगल बायलेक पेटाई म्हणून मग काही सांगले काही माधव भाऊजी काही सांगले काही तसतो ना मी 2 जण आईली ती तू पडायला रशी करत मग वही गो उमा वाकिंग केला जीवाचा अंक तू कडगी दावकदलरी कडेरी संजी तुगल बमनलोटी येऊन घेऊन वस आता एक वाकिंग कंप्लीट करी असे बिनी ना मग आता दाव का म्हणा आता दाव का हाव वतलीची तुम्ही वचते ये उमा खई वतस गो यो थीम पडे आंब वचा वचा आता पुणी कळवे तुमका अयो आंबेरू खई गेले आंबेरू खंगास अयो आंबपळ्याला तोंडा उद्धा येता भाई हज्ज आंबे उपकरी कोर्चेंची तुम्ही त्याला घरा वचत गो शंकरಣ್ಣ निमगिलर कसन म्हणचे कसन म्हणू का म्हण सांगता चिक्की तकडवस तुगेल शंकरಣ್ಣ आणि शंकर भवजी का हा मग 5 सुत्त वाकिंग केल म्हण सांगते 5 सुत्त वाकिंग वे एक सुत्तई सम काणी कशी ते 5 सुत्त म्हण सांगच्या मी भट्टी आणि संगनत गो चिक्की राब पद्मका 5 सुत्त कांडा काय तुका आता सुरवे सुत्तो हे 1 सुत्तो 2 3 4 सपा 5 सुत्त खळले हावे 5 सुत्त काढले म्हणून सांगून मिगेल बमनाला सांगते इथे हा मग तुमगे ना तुम्ही घरा वच्चती वाकिंग दला वाकिंग वच्चती हे घरची सुनंदा मकला एक गुर्तस तिगेला सांगून एक 15-20 आंब काढून घेता मागीर मिगेल बमना फोन करता तांगे लोटूची ते पोणसा रोकला गोचून 2 कडगी सादी दल्यार एक पोणसू काढून घेऊन हाव घरा येता फायपर बेक बगे बगे रंदप आणि एक 4 दिस वाकिंग